एकट्याकूच घेराव केलो म्हणजे एक वर भितर कोणाक सोडप ना आनी भायर कोणाक सोडप ना अशें केलें आनी ताचो दुसरो पार्ट असो आशिल्लो की डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक घेराव केलो तर हें एक्शन आमचें जवळ जवळ पूर्ण जायत आयलां डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन श्री गजानन भट सर हे आज दिल्लीक तांकां वचचें पडल्यामुळे ते आमी भितर सरपाक आनी ते भायर सरले त्यामुळे तांचे इन्चार्ज जे तांच्या फाटल्यान तांणी जें सोपयलां ते डॉक्टर संतोष आमोणकर आणि श्री शैलेश झिंगडे हे दोन डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाच्या कॅबिनात आमकां मेळ्ळे आमचें जें कितें सांगलें आशिल्लें तें आमी तांचे समोर मांडलें तें कांय करचें ना आमकां खबर आसा कित्याक तांचेर राजकीय दडपण आसा तांचेर पॉलिटिकल प्रेशर आसा शिक्षण खातें हें स्वाभिमानान सद्या जगना गोवा मुक्त जाल्या नंतर पयले फावट शिक्षण खातें पॉलिटिशियनाचे इतले निंदे जाल्ले आसा खरें म्हणजे मनोहर पर्रीकर सरकारान 2012 सालान जे एमओआय म्हणून केलें धोरण जें डिक्लेअर केलें त्या धोरणान ज्यो तरतुदी आसा त्यो हांव बेश्टो सांगता पयली तरतूद कोंकणी मराठी शाळा नवीन दिवपाक मुक्त हस्त परवानगी एक करूं ना तातूंतल्यान कांयच दुसरी गजाल तांणी प्रॉमिस केली की नव्यो कोंकणी मराठी शाळा ज्यो काडटात त्या कोंकणी मराठी शाळा 12 लाखाचो इनिशियल ग्रँट लगेच सुरू करता आसतना आणि मागीर 5 वर्सां 5 लाख 17 लाख रुपया तांकां दिवपाचे अशें ठरयलें एक पैसो गेले 12 साला पासून आतां पर्यंत दिवंक ना तिसरें तांणी प्रॉमिस दिलें शिक्षणाचे शाळा ज्यो आसा ताचें मॅपिंग करतले म्हणून आणि दुसरें जें आसा ते 1 किलोमिटरचें 5 मिनट 1 किलोमिटरचें अंतर ही जी अट आसता म्हणजे म्हाका नवी शाळा काडपाक जाय म्हज्या 1 किलोमिटरच्या भितर दुसरी शाळा जर आसा मराठी जाल्यार म्हाका मराठी काडूंक मेळना दुसरी शाळा जर कोंकणी सरकारी आसा म्हाका कोंकणी काडूंक ही अट नव्यो शाळा ज्यो आतां आमी काडटात ताका लागू ना म्हणून पर्रीकर गव्हर्नमेंटान सांगलें धोरणान ताणें केलें ना ही सगळी फटींगपणां पर्रीकर गव्हर्नमेंटान तेन्नाच्या 12 साला पासून आतां पर्यंत केल्लीं आसात हाचो आमी तीव्र निशेध करतात दुर्दैव आमचें की हो अमेरिकेक वचून बशिल्लो मुख्यमंत्री पद सोडून वचत ताच्यान आनी हांगा इन्स्ट्रक्शन दिवन गेला की हांवें कांयच करपाचें ना दिवपाचें ना म्हणून शाळा कित्याक अल्पसंख्यांकाचें लांगूल चालन करपा खातीर एमओआय ताणें काडली म्हणजे डायसिसन सोसायटीच्या संस्थांक ग्रँटी दिलो इंग्लीश प्रॉमिसां सगळी पाड घातली जनतेक दिल्ली तातूंत दुर्दैवान शिक्षण डायरेक्टर सहभागी जाला आनी जी नियम लागना जी कलमां तांणी पाडूंक जाय आशिल्ली तीच आमी पाळली ना म्हणून आमकां पळयताले म्हणून शाळा दिल्यो ना 1 किलोमिटरच्या अंतरान आसा म्हणून दिवंक शकना अरे थंय बरयला मरे 1 किलोमिटर अंतर आमकां लागू ना म्हणून तुमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हणून दिवंक शकना आमी अरे थंय बरयला मरे इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नमेंट दितलो म्हणून आमकां 12 लाख रुपया ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सामान्य नागरिकाक कळपाक जाय शिक्षण केवळ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें न्हय शिक्षण हे सामान्य मनशाचें आवय बापूय जो आपल्या भुरग्यांक घालता ताका हांगाची संस्कृती जर जपपाक जर जाय जाल्यार मराठी कोंकणी शाळा शिल्लक रावपाक जाय ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक विचारा तांचे भुरग्यांक जांकां प्रायमरी पासून कोंकणीन घातल्या हातून इंग्लिशीन घातल्या तांकां कितें संस्कृतीची ओके ठो खबर आसा काय दुर्दैव आमचें जर ना आनी आमकां जर सुदैव जर येवपाक जाय आमी ठरयलां हें सरकार जितें दवरपाचें ना हे जे पक्ष ह्या आमच्या मातृभाशांचें खच्चीकरण करपाक उठले ताका दवरपाचें ना हें तर आमी ठरयलां बाबा सुमा पण आज शाळांचें परमिशन हो शिक्षण खात्याचे अखत्यारीत आशिल्लो ल्हानसो विशय सुद्दां जर एज्युकेशन डिपार्टमेंट जर करिना अरे एप्लिकेशनां केन्ना करूंक लायता नोव्हेंबरान पर्रीकारान 2 म्हयने वाडयले कित्याक खबर आसा बंद पडटा ती इंग्लीश शाळा केरा नावाच्या बिल्डराच्या घशान घालपाक मेळपाक जाय सातिनेशची शाळा पणजेची कदंब पठाराच्या रूम उडयली ताचे कडेन ते करपाक ते पाप करपाक ताका 2 म्हयने जाय आशिल्ले गोवा मुक्त जाल्या नंतर आतां पर्यंत हे पापां जावंक नाशिल्ली ती पापां हांच्यानी केला हाय घातले हे सगळे लोकांची मातृभाषेचो खून ज्यांच्यानी केला ज्यांच्यानी दिसा ढवळ्याक कोंकणीचो सत्यानाश केला मराठीचो सत्यानाश केला तांकां बरे दीस येवचे ना तांकां सगळी फळां ह्या बापाची भोगची पडटली तांकां
आणि त्यामुळे हो प्रश्न जो असा हो सामान्य शाळांचो प्रश्न ना, हो प्रश्न जो असा हो गोयच्या अस्मितेचो प्रश्न असा, हो गोयच्या संस्कृती रक्षणाचो प्रश्न असा. आम्ही फक्त पॉलिटिकल एक डिमांड घेऊन येऊन ना, गोयचे अक्षुण्ण अबाधित संस्कृती जी पोर्तुगीजांक सुद्धा आम्ही भाड्याक घालून दिली ना, ती संस्कृती जी आसा ताच्या रक्षणाची जबाबदारी जी आसा ती आमचेर आसा. ती आम्ही राजकारण्याचेर सोपवना आणि खंयच्या जे नियम भंग करणारे अधिकारी जे आसा तांचेरूय सोपवना.